नमस्कार, भांगरभूत डिजिटल टीम तुमका दिता आयच्यो मुखेल खबरी. ऑनलाईन बँकिंग, ईमेल धाडप आनी मेळप, इंटरनेट वापरून माहिती सोदप हातूंत गोंय देशात पहिल्या क्रमांकाचेर आसा. केंद्रीय सांख्यिकी आनी प्रकल्प अंमलबजावणी खात्याच्या राष्ट्रीय नमुनो सर्वेक्षण कार्यालयान केल्ल्या सर्वेक्षणांतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. गोंयचे सामाजीक जिणेंत क्रांती घडोवन हाडपी कदंब बसीक आयज 43 वर्सां पुराय जाली. GDX-A ही पहिली कदंब बस 1980त विकत घेतिल्ली. ती अजूनय आसा. तिची दर वर्सा प्रमाण आयज दसऱ्या दिसा पुजा जाली. कदंब येरादारी महामंडळाचो आयज वर्धापन दिसूय मनयलो. भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी 5 वर्सां म्हयन्याळ्या उत्पन्नात 57.5% वाढ जाल्या. नाबार्डाच्या ऑल इंडिया फायनान्शियल इन्क्लुजन सर्वेक्षणांतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. हरियाणाच्या कौथलातल्या मुंद्री कानालात ऑल्टो मोटार पडली. ह्या अपघातात 3 भुरग्यांसयत एकाच कुटुंबातल्या 8 जाणांक मरण आयले. हे कुटुंब शेनवारा सकाळी मोटारींतल्यान देवळात दर्शना खातीर वताले. फाटल्या कांय दिसां सावन नोबेल पुरस्कारांची घोषणा जाता. आतां मेरेन भौतिकशास्त्र, साहित्य आनी वैजकी मळावेले नोबेल पुरस्कार जाहीर जाल्या. शांततायेचो नोबेल पुरस्कार निहोन हिदांत्यो ह्या जपानी संस्थेक फावो जाला अशें नोबेल पुरस्कार समितीन सांगलां. OTT प्लॅटफॉर्माचेर जे कितें दाखयतात ते विशीं सांगपूय अभद्र थारतले इतले ते बुरशे असतात. ताकाच लागून हांव म्हणटा की ह्या सगळ्यांचे कायद्यानूय नियंत्रण दवरपाची गरज आसा. संस्कार भ्रश्ट जावपा फाटले ते एक व्हडलें कारण आसा अशें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी सांगले.